आज पंचायत इलेक्शन आसा, तुमचे समर्थक इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता आसतले आनी हेतूर तुमची कशी आसा हे पावटी? पंचायत आमी दर वर्सा प्रमाणे बरी स्पूर्त चल्ला आनी हांव गेली 20-25 वर्सां पंचायती इलेक्शनाक केन्नाच अशें म्हणजे फिल्डार वचून कॅम्पेनींग करप किंवा म्हणजे प्रचाराक सहभागी जावप अशें हांव केन्नाच करना. पूण आमचे कार्यकर्ते जे आसात ते बसले आसतात. हांव सद्या वर्सा भितर प्रत्येक गेली 20-25 वर्सां हांव हेंच करी येयला. सकाळचो उठलो काय म्हजी बेतूल गांवांत ज्या जाग्यार म्हाका मत आहा ते म्हणजे वोट करून हांव भायर सरता आनी प्रत्येक अशें बुथाचेर विजीट करीत आज हांगा पावल्लो आसा. पण एक उत्साह आसा, एक बरें वातावरण आसा, एक उत्साह आसा की एक लोक उमेदीचेर आसात की ह्या फावटी हॅट्रीक म्हणटा असो तिसऱ्यांदा सरकार भाजपाचो येयल्लो आसा आनी ताका लागून कार्यकर्त्यांक बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांचो उत्साह आसा. हें जरी इलेक्शन तशें डायरेक्ट सिम्बॉलाचें ना, पार्टी लायन जरी नसलें जाल्यार सुद्दां कार्यकर्ते आपले आपले करीत आसात आनी मोठ्या प्रमाणे कार्यकर्ते आज फिल्डार देंवल्ले आसात, उमेदीन देंवल्ले आसात. तेन्ना सगळे कडेन जशें हांवें पळयलें त्या प्रमाणे उत्साही वातावरण आसा. हाजे पयलीं पूण तशेंच जेन्ना हांव आमदार आसतना, विरोधी पक्ष नेते आसतना, उपमुख्यमंत्री आसतना त्या टायमा भितर इलेक्शन जाली, हांव अशें ह्या इलेक्शनाक हांव पंचायती इलेक्शनाक सकयल वचून प्रचार कार्यात भाग घेवप अशें हांव केन्ना करना. पूण जे आमचे कार्यकर्ते जे बसतात तेन्ना वीश करप आनी कार्यकर्त्यांक प्रोत्साहन करप तें हांव करीत आसता आनी बरी उमेद ताका म्हाका बरी दिसता. आनी हांगा अशें न्ही, तसोच थंय एक उत्साहाचें वातावरण आसा. पावस आसात, पावस आसतना सुद्दां लोक उमेदीन भायर सरत आसात आनी जेणे करून मतदान करपाक. आनी एक म्हणल्यार चड न्हू, आतां हांगा मेन म्हणल्यार थंय गर्दी आसा आनी हांगा गर्दी आसा. थंय एल्टन डिकॉस्टाचो तो उबो आसा आनी हे सायडीक तुमी लोक कितें जालें काय म्हणून लोक अजापान पळयता. एक्झॅक्टली ह्याच टायमार दोगांयनी एक कडेन जावपाचें कारण म्हाका खबर ना ते आनी कोण आसा, पूण हांव आतांच म्हणजे बाकीच्या बुथांनी भोंवन आतां हांगा पावला. खंयच्या जाग्यार बुथाचेर टेबल आसता, बुथाचे भायर टेबल जे आसता ते कार्यकर्ते उबे आसतात, तांकां अशें येवन वीश करप, तेंचे म्हणजे कशें हालचाल चल्ला ती विचारप. हें म्हणजे आतांच न्ही, गेली 20-25 वर्सां हांव तेंच करीत आसा. आतां कोण कोण नये मनशान नये उमेद ते करता आसतले, पूण आमी गेली अनेक वर्सां हांव हेंच करीत आसा. परत एक फावटी बीजेपीचो झेंडो पंचायती लागतलो, जी पंचायत आसा ती. हय, ओवरऑल वातावरण तशें आसा. बाकी भितर जे उत्साह आसा, पूण कार्यकर्त्या भितर मातशें चड उत्साह आसले कारणान एका परस एक कार्यकर्ते बसोवन जाल्ले आसा. काही कडेन स्टेट फायट आसा की बीजेपी सपोर्टेड कॅन्डिडेट आनी ओपोजीट, पूण काही कडेन इतली उत्साहान लोक बसलात की त्या भागार भाजपाचे 2-3 कार्यकर्ते सुद्दां अशें कॉन्टेस्ट करतात. म्हणजे वातावरण हेजे वयल्यान दिसता की वातावरण अशें आहा की प्रत्येक कार्यकर्त्याक दिसता की आपुणूय इलेक्ट जावचें आनी लोकांची सेवा करची. ह्या पद्दतीन मोठ्या उत्साहान म्हणटा अशें आयज लोक उमेदवारूय मोठ्या प्रमाणात जाल्ले आसात आनी भाजपाचे जर भाजपा सपोर्टेड म्हळ्यार भाजपाचे कार्यकर्ते हे एका परस एक उमेदवार सद्या फिल्डार देंवल्ले आसात. एल्टन बाब, पंचायत इलेक्शन सद्या जोरान आसा आनी आतां फक्त पंचायत इलेक्शनान पंचायत चड उलयता एल्टन आनी बाबू म्हणटा. हेजेर तुमगे कितें म्हणणें आसा? एल्टन इंडस्ट्री कोडा बाबू हो तो हें तो हें राजकारण म्हाका तरी दिसता पंचायत जावं आनी वॉर्ड हितून आमदारान बीन पडप न्हू. आनी जेन्ना तो ग्रास रूट लेवलाचेर जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना जर आमदारान तितून पडप म्हळ्यार बरें न्हू. सो हांव हितून पडना, हांव केंप वयतालो. हांव वाटेर आमगे सगळीं वळखी वोटाक आमगे सगळे सपोर्टर दिसता म्हण हांव रावला. सो तेंगेलें मत कितें आहा, लोकांक कोण बरो आसा तें चिंतपाचें गांवच्या लोकांक आनी गांव बरें जाता त्या भाशेन कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाचो. तुमगेले जे तुमी सपोर्ट केला कॅन्डिडेट, तुमकां हे फावटी कसो सपोर्ट आसा पंचायत इलेक्शन? कॅन्डिडेट येता केपें मतदारसंघात कॅन्डिडेट जिखताय तितले एल्टनाले, पण तुका आमी कोणाक सपोर्ट हेच केला जिखताय ते आमगेले. आमकां गांव वचोन दुस्पोट आनी फूट घालपा नाका, कित्याक सगळे बसलाय ते आमगे मनीस. मुजबारा सगळे आख्खे केपेकार रावले. सो म्हाका दिसता डेफिनेटली कोण जिखताय ते मुगे मनीस. तुजें आनी कितें पंचायत इलेक्शन म्हणटी पॉलिटिकल लेवलार रडप न्हू? ना ना ना, आनी इवन आमदारांनी पडप न्हू. कित्याक गांवचें बरेंपण गांवकारान सांबाळपा जाय, लोकांक सांबाळपा जाय. आतां कितें जालें हिंगा आमगेले जे आहाय ते सगळे टीम डिसायड केला कोणाक वोट मारपाचो आनी डेफिनेटली तांकां जाय तो मनीस पंच जातलो. आतां आंबावली गांवांत गर्दी आसा,
एक सायडीन बाबू गवळेकर आसा, एक सायडी एल्टन आसा. जालें कितें हांगा कित्याक लागून हे जाला? म्हाका खबर ना तेगे कारण येवपाक कित्याक काय म्हणून. हिंगा आतां एक आमगे वॉर्ड आहा तो केपेंचो, एक वॉर्ड कुंकोळेचो. नायदर तो केपेंचो तेका काय लागना, कुंकोळ्याक काय लागना. तो कित्याक तो तेका इन्सार म्हाका खबर ना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.